हुमण आसा हे पळयात यम्मी जाल्यार सामके मुद्दाम तुम्ही ट्राय करात हां। तेज्या मागीर हांगसर आसा कोंबे खापी पापलेटा सुद्दां नाही बरी शिजलेली आसा। आय लोकोर करू ना। हे गाइज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतले आनी सगळी बरी आसपाक जाय। आमी बी बरी आसा। आणि हायचो ब्लॉग नाही हांव पोरसांसून स्टार्ट करता। कितल्या दिसांनी पोरसान येयला आणा आणि कितल्या दिसांनी पोरसांसून व्हिडिओ स्टार्ट केला हांवें। म्हाका दिसता नाही खूब दीस जाले पोरसांसून व्हिडिओ केल्या। आणि पोरसान आयज येवपाचें कारण म्हटल्यार नाही हांव मदीं मदीं येता म्हटल्यार लक्ष मारून वयता। कारण पोरसान म्हटल्यार नाही एक वेगळीच अशी फिलिंग्स आहा माझी। कारण हांगसर नाही म्हाका इतलें बरें दिसता, एक शांत वातावरण आसता। आणि तुमकांय बीन खबर आसतली जे पयलीं पासून म्हजे व्हिडिओ पळयता तांकां खबर आसतलें की पोरसान कितले हांव व्हिडिओ करतालें, झाडां लायतना बीन दाखयतालें। बट आतां तितलें येवप जायना कारण हांगसर काम चालू आसता। आणि त्याच बरोबर मागीर तुमकांय बीन डिस्टर्ब जातलो आणि व्हिडिओन मागीर तो आवाज येता खड 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 खड। ताका लागून हांगसर हांव चड करून येयना। बट म्हटलें या आयज आनी मम्मी शेतान गेल्ली आसा सो म्हटलें म्हाजें येवप जाल्लें। म्हटल्यार सकाळी नाही मम्मी उदक बीन घालून वयता झाडांक बीन सगळे। झाडां कशी पातयना ती, कितलेंय काम आसूं झाडांची कॅर तर प्रॉपर जाता सामकी। सो त्याच बरोबर उदक बी चालू केला ना सो ते उदक बंद करूंक जाय तेकाच लागून हांव हांगसर येयल्लें। सो भरपूर अशी फुलां फुल्ल्या आणि तेज्या भायर सुपारे सुद्दां नाही पिकलेले आसा। बट टायमूच ना काडूंक कारण मम्मी नासता घरा कडेन नाही तेका लागून टायम ना। आणि त्याच बरोबर नुस्तेकाराची वाट पळयता हांव, पळोवया तरी म्हटलें कितें हाडटा तो। सकाळी नुस्तेकार येता एक्चुली म्हटल्यार एकली बायल येता घेवन बट ती काय आयज येवंक ना। सो आतां जो येतलो न्हय 11 सुमार तेजी वाट पळयता हांव, पळोवया कितें हाडटा तो। आणि रेसिपी सुद्दां हांव तुमचे बरोबर शेअर करतलें बट आजून कांय कन्फर्म ना कारण जशें नुस्तें घेतलें तशेंच रेसिपी हांव म्हणटा तशें तुमचे बरोबर शेअर करतलें। जो मेरेन नुस्तें हातीन येयना तो मेरेन कळचें ना एक्झॅक्ट रेसिपी कसली हांव शेअर करतलें तें। तर चला थोडेशे सुपारे बीन काडून घेतले। आवाज स्टार्ट जालो तो कळ्ळें नाही तुमकां ह्याच रिजनाक लागून नाही हांगसर म्हाका व्हिडिओ करूंक गावना आणि येवपाकूय मेळना कारण आवाज चालू आसता, काम चालू आसता नाही तेका लागून। तर चला थोडेशे सुपारे जे आसा ते काडून घेता आणि तेच्या पयलीं नाही आयज पोरसान भरपूर अशे दसवंतीची फुलां, धाली, गुलाब बीन फुल्लेले आहा ते दाखयता। आणि तेच्या मागीर थोडेशे सुपारे काडटा आनी घरा वयता कारण घराय बीन खूबशें काम आसा म्हाका कारण मम्मी नासता न्हय घरा कडेन तेका लागून। सो चला फुलां दाखयता। ह्या झाडाकूय नाही तेरीच खूबशी अशी फुलां फुल्लेली बट दाखोवपाक म्हाका गावोकूच ना। हे पळयात एका बरी फुलां फुलता कारण एका बोंडां कशी येता, आवाज परत स्टार्ट जालो आनी फुलां फुलता बरी। आमचे नाही धाकटे अशे पोरूस आसा जेंकां खबर ना तांकां सांगता। म्हटल्यार खुबशे सबस्क्रायबर आतां नवीन आसतले तर धाकटेशे पोरसान म्हटल्यार धाकटेशे प्लेसीर आमी अशी टमाटाची झाडां लायिल्ली आसा। तेका टमाटां लागपाक सुद्दां स्टार्ट जाली पळयात। बारीक बारीक म्हणटा तशी टमाटां येवपाक स्टार्ट जाल्ली आसा। आणि हालींच्या दिसांनी मम्मीच म्हणटा तशी तेंची कॅर बीन घेता, उदक बीन सकाळची मम्मीच घालता। आणि पळय तेका फुलां सुद्दां बरी येयल्ली आसा आणि खूबशी फुलां आयज फुल्लेली। सायडीकूच हांगसर धाकटे अशे गुलाब आसले, सायजीन भरपूर बारीक आसा पूण ह्या गुलाबांक न्हय म्हणटा तसो वास सुद्दां बरो येता। हे फूल पळयात किडींनी खान उडयले। सो जसो आवाज बंद जाता तशें तशें हांव उलयतलें कारण आवाज येतलो तुमकां आनी डिस्टर्ब बी जातलो। हे पळयात पर्पल कलरचे आसा। आयज न्हय भरपूर अशी फुलां फुल्ले, अशें दिसता की पोरसान रावपाचें, बरें वास येता सामको फुलांचो आनी बरें सामके पक्षी येतात, बटरफ्लाय येतात बट आवाज बी चालू आसता न्हय तेका लागून दाखोवंक गावना। धालयांक बीन आमचे न्हय बरें कळे येयले, सकाळची मम्मी येता उदक बीन घालूंक न्हय बरी फुलां फुल्ल्यान सामकी पळयात दाखयता। तर हांगसर गुलाब पळयात बरे फुल्ले, कितले फुल्ले जाणा। ह्या गुलाबाक न्हय वास बरो येता पूण हे जे पाकळे आसता ह्या गुलाबाचे न्हय ते रोकडे अशे झडोन वयता आणि कलर सुद्दां बरो आसा, पिंक कलर असो। आणि फुल्ले न्हय जाल्यार वांगडाच अशे कितलेशे फुलता, भरपूर अशे एकदाच गुलाब फुलता। एका पळयात कळो येयला धालयेक, ऑरेंज कलर धाली। सो अशी न्हय खूबशी फुलां फुल्लेली आसा। इतले बरें दिसता ना पोरसान येयल्या उपरांत स्पेशली।
ही पळयात कितली बरी दिसता पळयात. ही नाही बरी दिसता, एका वास बीन येना, बट शोभेची कशी पळोवपाक बरी दिसता. हांगसर एक आसा, तेच्या मागीर हांगसर एक आसा, हांवें सेपरेट सेपरेट अशी लायिल्ली ती. तेच्या मागीर ही आसा, हेका कितें म्हणटा नको, हांव नांव खबर ना म्हाका. खबर आसा जाल्यार कमेंट करून सांगात हां. तेच्या मागीर ही दसवंत, सो पिंक कलर, इतली फुलां फुल्ल्या. आनी हांगसर एक फुलां पळयात, एकाय बीन ह्या दसवंतीक फुलां आहात, 3-4 अशी फुल्ल्या. सो मदीं मदीं नाही आवाज येता, काम चालू आसा सो डिस्टर्ब जाता. सो मदीं मदीं आवाज घालतले, वॉयस ओवर करतले हांव. आनी सुपारी आसा थोडेशे ते काडून घेता. हे कारण मम्मीकूय टायम गावना ना. तशें काडपाक गेल्यार खूब आसा, हे आसा ते आसा थंय, ते आसा थंय, खूब अशें आसा. म्हटलें हे पळयात कितलेशे सुपारे काडपा सारके आहा. आनी ह्याय दसवंतीक फुलां आसात, पळोवंकूच ना हांवें. ही पळयात बरी दिसता ना. आयज मम्मीन फुलां काडूंक ना, कारण सकाळची तिका पुजा बीन करूंक गावना ना, गडबडीन वयता ती. सो तिकाय नाही टायम गावना सुपारी बीन काडूंक, सो हांवूच आतां काडटलें. आनी म्हाका कोणी कमेंट सुद्दां केल्लो की ह्या सुपाऱ्यांचे तुमी कितें करता काय म्हणून. सो तेजेर सुद्दां एक व्हिडिओ करतलें हांव. बट जर कोणाक खबर ना जाल्यार म्हाज्या चॅनलाचेर ऑलरेडी व्हिडिओज आहात, ते पळोवंक शकता तुमी. सुपारे कितें करता, कशें सुकयता बीन ते. तर चला परत आवाज जावच्या पयलीं सुपारे काडूंक स्टार्ट करता. थोडेशे आहात जे हात पावता नाही तेच काडटलें, कारण आतां नुस्तेकार बी येतलो 11 सुमार. तेच्या पयलीं हांव घरा वयतलें. आयदन बीन हांवें कांय हाडूंक ना, सो पळोवया कितें हाडटा तो. अरे यार तू आनी कितें येयलो. जस्ट हांवें नाही सुपारे काडूंक स्टार्ट केल्ले, बट हो नाही म्हाका येयलो. म्हाजो ट्रायपॉड बीन उडयतलो तूं आं. पोरसान येयलें म्हटल्यार कोण तरी येवकूच जाय, एकलो तरी बुकलो आमचो येवकूच जाय. ट्रायपॉड चेक करून पयले ट्रायपॉड उडयलो म्हाजो. चेक करूनच हाडलो तो हांवें रेडे, ट्रायपॉड उडयलो पळयात म्हाजो. परत उडोवपाची तयारी तेजी. अरे फट्टलो मरे तो. कितें करपाचें असल्यांक, कितें करपाचें सांगात. काम करिनात, डबल वावर करतात, डबल वावर. हो पळयात आमचो पिकलो. हाय हॅलो कर रे सगळे. हाय हॅलो कर, करू नाका, करू नाका. हाय हॅलो कर, गुड मॉर्निंग म्हण सगळ्या, इतलेंच म्हण. वाज हाडटलो एकदम वाज, काम करूंक दिवपाचो ना तो. खावपाक बी नाका तेंकां, खावपाक ते मम्मीच कडेन फकत. म्हाजे कडेन खावपाक येना, म्हाजे कडेन फकत ते येतात मस्ती करपाक. चल 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 चल, आवाज येता, चल 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 चल. तर एक नाही हांवें काडले, एका माडयेचे सुपारे काडले. आतां हांगसर आसा, जर हांगसर हात पावलो जाल्यार काडटले, नाल्यार हेच सुपारे घेवन वयतले. आवाज येता, डिस्टर्ब जातलो तुमकां, मातशें एडजस्ट करून घेयात आं. आसात ते वयर अशे हात, पळोवया हात पावलो जाल्यार बरें आसा, नाल्यार ए पळय थंयका आसात ते हांगसर. खंय रे ते दिसत नात बरे. पिकू खंय आतां दिसत नात बरे. आज पावपाचो ना मरे. उठ घे ही घे, खेळ चल, धांव चल, मस्ती तू. उठ. तर हे पळयात एका धपक्यान नाही सुपारेचे हे उडयले हांवें पळयात.
वांगडाच सामके पडले, तुटन अशें पडोंक ना, फूल अशें पडले पळयात काय बरें. सो बरें जालें ते सुपारे पिकले पळयात. आनीक आसा ते काडून घेतले सोमतेच हांव. आनी हो जो आसा न्हू हो 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 जो आसा न्हू बटाटो तो म्हाका न्हू वाज हाडटा. बटाटो हो मस्त वाज हाडटा म्हाका. म्हाजो ट्रायपॉडाच्या फाटल्यानूच पडला तो जाणा. ट्रायपॉड एकदांचो तेका मोडूंक जाय. एकाच माडयेचे न्हय हांवें सुपारे काडून घेतले. सेकंड जी आसा न्हय तेका हात पावना. आनी आमची नवीन माडी जी आसा न्हय ती फुटल्या. म्हटल्यार एक माडी न्यू जी आसा न्हय ती फुटल्या आमची. दाखयता फुटल्या उपरांत कशी कितें फुटता आनी मागीर कशी कितें लागपाक स्टार्ट जाता ती. सगळ्यान पयलीं हे दाखयता. हे पडले पळयात. माडी जेन्ना फुटली पळयात तेन्ना हे पडले तेजे. आनी ही फुटलेली आसा ही. हे जे दिसता न्हय म्हटल्यार आमची माडी जी आसा न्हय ती फुटल्या. तेका आतां सुपारे लागूंक स्टार्ट जातले. बारीक बारीक सद्या तेका हे येयल्ले आसा आनी फुटल्या उपरांत अशी दिसता पळयात. ए पिकू या चल. पिकू घे या चल. तर चला आता हांव घरा कडेन वयता. घरा कडेन या आता कारण हांगसर आवाज चालूच आसा. मशिनाचो आवाज येता कंटिन्युअसली आनी टायम जाला आसतलो बरो. सो उदक बंद करतले, घरा वयतले आनी मागीर पळोवया रेसिपीचे कशें कितें फुडें कळटलेच तुमकां. जितले सुपारे काडला तितले घेवन वयतले. म्हटल्यार एटलीस्ट मम्मी मागीर सुकत तरी घालूं शकता न्हय तेका लागून. आनी हांगसर टमाटा बीन लायल्या मम्मीन. ही पळयात आनी इतले काडले हांवें. हे पळयात. बरें कडक अशें वत येयला आनी हांगसर सुद्दां पळयात काकी गेली फुलां फुल्ल्या. कितें म्हणटा हे फुलां सांगात पळोवया म्हाका कमेंट करून. कितें तरी म्हणटा. हेजे न्हय हार बीन बरें जाता. हे पळयात हार बीन बरें जातात व्हडले सामके. पयलीं आमी बीन अशें म्हटल्यार जेन्ना देवळान बीन अशें कितें आसतालें न्हय तेन्ना अशें गुंथतालीं बीन आनी हे करतालीं. देवाक बीन हार घालतालीं अशें करून. कितें तरी म्हणटात हेका म्हाका याद येयना आतां. तर पोरसांसून येयलें हांव घरा कडेन. सुपारे थंयच दवरले. थोडेशे आसले आसूं म्हटलें थंयच ते. मम्मी सांजची वयतलीच न्हय. उदक हे करपाक वयता न्हय घर म्हटल्यार विजोवपाक वयता न्हय तेन्ना घेवन येतली. आनी आतां नुस्तेकार पळोवया. 11 बीन जाले आसतली. 10:30-11 जातली. सो 11 11:30 म्हटल्यार येता तो नुस्तेकार. सो डायरेक्ट नुस्तेकार येयल्या उपरांत मेळटा तुमकां. त्या म्हणसर मातशें घरांतलें बीन काम करून घेता. कसलें कडक वत आसा पळयात. भयंकर अशें न्हय आयज वत आसा. आयज म्हटल्यार सदांच वत आसता. सो आयज न्हय आमी कपडे बीन भायर सुकत घालूंक ना. एकदम करपोन येता सामकें. तेका लागून आंगणानूच घातल्या आनी नुस्तेकाराची वाट पळयता. 11 जाली आजुनूय येवंक ना तो. कारण मागीर लेट जाल्या उपरांत न्हय मिरसांग बीन वांटूंक बेजार येता आनी लायट गेली जाल्यार मागीर उरले 1-1.5 जायसर थंयच उरले. लायट एक्चुली वचना आमची तरी बट आवाज येता. आय थिंक सो येयलो दिसता तो. सो चला फटाफट नुस्तें घेवन येवया. कितें आसा? सुंगटां आसा, ताल्ले आसा, बांगडे आसा आनी बांगडे पापलेटा बीन काय ना? काळी पापलेटा दाखय पळोवया. कशी रे ती? 100 साद ना? घाल. सर माझे नुस्तें घेवप चालू आसा. ताल्ले घेतले, कोंबे खापी आनी पापलेट. आमची माजराय बीन आसा न्हू
तांकां लागून कितले जालें नुस्तेकाचो वास पडल्या बरो फकत तेंच्या नाकान वास गेल्या पुरो म्हटल्यार न्हय कितलीं जाणां येता पळयात इतली सामकी मंडळी आसा आमची जाणां सामकी बारीकान बारीक व्हडली तर नुस्तें घेतलें हे पळयात ट्रायपॉड बी आसलो म्हाजो थंय पोरसान सो तोय बीन घेवन येयले हांकां हांव नुस्तें घालचें ना तर पळोवया कसलें हुमण करता तें फुडें कळटलें रेसिपी शेअर करता आड्डता पळयात कशी सामकी जीव खातली म्हाजो तर काय जे पळयात हांगसर हांवें न्हय नुस्तेकाचो बाजार लायल्लो असो सामको तर ह्या तरेचे अशें नुस्तें घेतलें दाखयता तुमकां कितें कितें घेतलां तें तर सगळ्यात पयलीं न्हय कोंबे खापी घेतले हांवें हे पळयात फ्राय करपाक लागून कितें म्हणटा तुमी कमेंट करून सांगात आं आमी ह्या नुस्तेकाक न्हय कोंबे खापी म्हणटा हे पळयात मोठे खापी आसता तेका तेज्या मागीर हांवें ताल्ले घेतले हे ताल्ले जे आसा ते माजरांक लागून स्पेशली घेतले तेज्या मागीर न्हय अशें काळी पापलेटां घेतलेली आसा 100ची 5 काय 6 कितें तरी एक उडयले तेणी एक्स्ट्रा सो हे पळयात सो हेजें हुमण करतले अशें प्लॅनिंग आसा म्हाजो आनी अशी थोडी इल्लीशी हांवें सुंगटां दी म्हटली तिका कारण मम्मी हेतूंतले खंयचेच नुस्तें खायना सो एटलीस्ट सुंगटां तरी म्हटलें फ्राय करूंक गावतली म्हाका तेका लागून कारण सांजचे परत हांव नुस्तें हाडटलें म्हापसासून सो हे पळयात सो चला हे क्लीन करता आनी म्हणटा तशें पापलेटाचें हुमण करता तेजी रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करता पॉसिबल जाल्यार पापलेट एक फ्राय करतलें हांव पळोवया कशें कितें तें सो चला रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करया सगळ्यात पयलीं हे क्लीन करून घेता आनी तेच्या मागीर रेसिपी दाखोवपाक स्टार्ट करता नुस्तें बीन दाखयलें आनी डायरेक्ट म्हणटा तशें किचनान गेले कारण आतां रेसिपी दाखोवपाक जाय म्हटल्यार सगळी प्रिपेरेशन तर करपाकूच जाय आनी हुमण करपाक जाय म्हटल्यार कातून बीन घेवपाकूच जाय तर सगळ्यात पयलीं हांगसर बरो एक नाल्ल घेतलो तो क्लीन केलो आनी हांगसर फोडपाक म्हणटा तसो स्टार्ट केलो सो पळोवया म्हटल्यार एका धपक्यान फुट्टा की ना म्हाजे कडेन तो तरी बट फुटलो हांगसर सो म्हाकाय बीन शॉक म्हणटा तसो म्हाजे कडेन आनी एकदमच असो नाल्ल फुटलो म्हणून तर एकदां अशें जाता न्हय की बाबा फुटत ना आनी नाल्ल आतां फ्रेश असो फोडलेलोच आसा सो म्हटलें चला इल्लेशें उदक पिवन घेवया आनी मन सुद्दां सामकें प्रसन्न करून घेवया तर फ्रेश नाल्लाचें उदक पिवपाक जी मजा आसता न्हय ती एक वेगळीच मजा आसता आनी नाल्ल सुद्दां बरो फ्रेश आसपाक जाय आनी मेन म्हटल्यार आपल्या घरचो नाल्ल आसपाक जाय तर हो जो नाल्ल आसलो तो आमच्या घरचें नाल्ल आसा तर तेजें तर उदक पिवपाक एक वेगळीच मजा आसली तर फ्रेश अशें उदक पिलें सामकी एनर्जी घेतली आनी कामाक लागले तर नाल्ल फोडलो म्हटल्यार आतां कातूनय घेवपाक जाय तर चला म्हटल्यार कातून घेवया फ्रेश अशें कातून घेतलें तेच्या मागीर म्हटल्यार आतां हुमण करपाक सुद्दां मजा येतली आनी एक एनर्जी येता न्हय म्हटल्यार एकदां मूड इतलो बरो आसता की काम करपाक अशें दिसता भरपूरशें काम करपाचें अशें दिसता आनी ह्या नाल्लाची सोय न्हय खरीच इतली बरी पडटाली आपले घरांतले नाल्ल न्हय बरें आसता आनी जर तुमी बाजारांतसून हाडीत न्हय जाल्यार एक अशें आसता की सोय सुद्दां पडना तर अशे तरेन हांवें कातून घेतले जितले म्हाका जाय तितलेच हांगसर हांवें कातून घेतले आनी एक वळे जे आसले ते तशेंच दवरले तेच्या मागीर परत आसले तशें किचनान येयले आदाळो क्लीन केलो हांगसर आमी न्हय पापलेटाच्या हुमणाची मिरसांग रेडी करून घेवया तर सगळ्यात पयलीं मिरसांग रेडी करून घेता कारण लायट समज गेली न्हय जाल्यार मिरसांग म्हाजी वाडपाची उरतली तेका लागून तर साहित्य सांगता हांगसर कितें कितें घेतला तें मिरसांग रेडी करपाक तर सगळ्यात पयलीं हांगसर न्हय अर्द्या वळ्याकून कमी सोय घेतलेली आसा तुमी तुमच्या अंदाजान घेया हांगसर हांवें अर्द्या वळ्याकून कमी घेतलेली आसा तेच्या मागीर इल्लीशी आमटण जाय मागीर मीठ जाय चवीनुसार इल्लीशी हळद फिश करी मसाला घेतलेलो आसा हांगसर हांवें तेच्या मागीर हांगसर एक कांदो घेतलो असो उबो कट करून सो इतलेंच लागता आमकां ह्या हुमणाक न्हय तिरफळां बीन अशें कांय लागना फकत जाय ती आमकां हांगसर आमटण तर चला आतां हांगसर एक एक करून हे सगळें ऍड करूंक जाय तेच्या मागीर सोय तुमकां जाय तशी तुमी घेयात आं हांगसर हांव इल्लेशें हुमण करतलें एकलेंच खातलें हांव तेका लागून कारण मम्मी नुस्त्याचें हुमण बीन खायना सोय घातली मागीर घालता ती म्हटल्यार आमटण पयलीं कांदो घातलो पयलीं कांदो घातलो तेच्या मागीर सोय घातली तेच्या मागीर आमटण घातली तेच्या मागीर हळद घालता तेच्या मागीर हरवो मसालो सो मसालो बीन तुमकां जाय तसो तुमी ऍड करा तेच्या मागीर हांगसर उदक ऍड करया सो चडूय पातळ करून अशें वाटचें ना
मध्यम अशी वाटून घेतले. सो हे पळय. सो मिरसांग वाटून घेता आणि त्याच्या मागीर नुस्तेकाक बीन आमी मीठ लावन घेवया. मिरसांग माझी नाही हांगसर वाटून जाली, म्हटल्यार प्रॉपर वाटून घेवंक ना हांवें. मध्यम अशी वाटून घेतल्या कारण हांव आतां परत वाटून घेतले ती. तर हांगसर न्हय हांव ॲड करतले हाले आनी तेच्या मागीर लसूण. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी ॲड करा, थोडी न्हय ॲड करिनात. म्हटल्यार पापलेटाच्या हुमणाक न्हय थोडी आले लसूण घालिनात. तर हांव हांगसर इल्लीशी घालतले. तुमकां जाय जाल्यार घालूं शकता तुमी. तुमकां जर घालपाची ना जाल्यार तुमी ना सुद्दां घातलें जाता. तर ही पळय आतां परत एक फेरो मारून घेतले मिरसांगेक आनी तेच्या मागीर मिरसांग जी आसा ती आमची रेडी. तुमकां जाय जाल्यार तुमी पयलीं सुद्दां घालूं शकता, म्हटल्यार कांदो बीन सोय ॲड करता पळयात तेन्ना. तर चला आतां वाटून घेता. तर गायज हांगसर न्हय मिरसांग वाटून रेडी आसा म्हाजी ही पळयात. सो आतां न्हय नुस्तेकाक म्हटल्यार पापलेटांक आमी मीठ लावन घेवया. तर हांवें अशे पीस दवरल्यात, तुमकां जाय तशें तुमी दवरूं शकता, म्हटल्यार बारीक सुद्दां करूं शकता. बट हांवें बारीक करूंक ना. हे पळयात. तर ताका आतां मीठ लावया. हांगसर मीठ इल्लेशें ॲड करतलें हांव कारण मागीर हुमणाक सुद्दां मीठ घालतलें न्हय ताका लागून. सो हें मिक्स करून घेवया. आनी पापलेटांक आमचें मीठ लागता म्हणसर मिरसांगेक न्हय खतखतो काडून घेवया. हांगसर हांवें मिरसांग न्हय तोपान काडून घेतली आनी इल्लेशें उदक ॲड केलें. जशी तुमकां पातळ जाय तशें तुमी उदक ॲड करपाचें. तर आतां मिरसांगेक न्हय बरो खतखतो काडून घेवया आनी तेच्या मागीर पापलेटा भितर ॲड करया. हांगसर हांव ॲड करतलें तें म्हटल्यार सोलां, 2 सोलां ॲड करता आनी तेच्या मागीर मीठ. हे बरें मिक्स करून घेवया. बरो खतखतो काडून घेवया. मिरसांगेक आमच्या हांगसर न्हय खतखतो येवपाक स्टार्ट जालो. सो आतां हांव पापलेटा ॲड करतलें. न्हय मिक्स करून घेवया. पापलेटाचें हुमण कोणाक कोणाक लायक आसता म्हाका सांगात कमेंट करून. सो पापलेटां आतां मातशी बरी शिजोवन घेवंक जाय. तेच्या मागीर पापलेटाचें हुमण रेडी. तर गायज हांगसर न्हय हुमणाक खतखतो येयल्लो आसा पळोवं शकता तुमी. आनी पापलेटां सुद्दां न्हय बरी शिजलेली आसा. ही पळयात मिक्स करिना हांव हांगसर कारण ती मागीर मोडटली ताका लागून. तर हे पळयात पापलेटाचें हुमण सुद्दां हांगसर रेडी जालें पळोवं शकता तुमी. रेसिपी शेअर करून जाताच सोमतेच हांवें नुस्तें फ्राय करपाक घेतलें. आनी एक गजाल तुमकां सांगो जाल्यार हांव तुमचे बरोबर रेसिपी शेअर करता आनी तेच भितर न्हय म्हाजे हांव सुद्दां खुबश्यो गोश्टी शिकोवन घेता. म्हटल्यार तुमचे बरोबर रेसिपी शेअर करता आनी भितर म्हणटा तशें म्हाकाय बीन खुबश्यो गजाली अशें शिकपाक बी मेळटा. जेवच्या पयलीं न्हय आयज तुमकां प्लेट दाखयता आयच्या प्लेटीन कितें कितें आसा तें. तर सगळ्यान पयलीं पापलेटाचें हुमण आसा. हे पळयात यम्मी जाल्यार सामकें. मुद्दाम तुमी ट्राय करात हां. तेच्या मागीर हांगसर आसा कोंबे खापी. हे पळयात पळोवं शकता. तेच्या मागीर हांगसर परत पापलेट आसा एक. कांदो आसा धवो कांदो घेतलेलो आसा हांवें. लिंबू आसा आनी शीत आसा. सो ही पळयात ही आसा आयची आमची प्लेट. तर चला जेवया आनी नुस्तें म्हण पापलेटाचें हुमण एन्जॉय करया.